नियरली 6 वर्सां सुमार जाली हेजे फाउंडेशन मारून सडनली हेजे काम बंद पडलें बिल्डिंगेचें. कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें की पयशे पावना. 6 वर्सां जाली आमचें पुलीस स्टेशन शिफ्ट केलां. की हें जात तितले बेगीन बांदता जाल्यार बांदचे, पूण हें साफ तरी करचे. केप्यां पोरण्या पुलीस स्टेशनाची अंडर कन्स्ट्रक्शन इमारत सध्या भूतबंगलो जाला. ही इमारत सोरोप आनी हेर जिवाण्यांचे घर जाल्ल्याचे दिसून येता. 6 वर्सां सावन ह्या इमारतीचे काम रखडलां. हे विशीं समाज वावुरपी तशेंच थळाव्या नागरिकांनी हुस्को उक्तायला. ही अर्दवट इमारत ह्या वाठारांतल्या लोकां खातीर सुरक्षेच्या दिश्टीन धोकादायक जाल्या. ह्या सुवातेर झाडां वाडिल्ल्यान सोरोप आनी हेर विखारी जीव वाडपाक लागल्या असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. निधीच्या उणावाक लागून संबंदीत कंत्राटदारान ह्या इमारतीचे काम अर्दवट सोडून दिल्ल्यान ह्या इमारतीचेर पुराय दुर्लक्ष जालां असो आरोपूय तांणी केला. हेजेर आमी कितलेशे न्यूज हाडले कळ्ळें. नियरली 6 वर्सां सुमार जाली हेजें फाउंडेशन मारून आनीक सडनली हेजें काम बंद पडलें बिल्डिंगेचें. आमी न्यूजय घातलो, टीव्ही चॅनलाचेर घातलो आमचो, आनी हांवें प्रायवेट व्हिडिओ घातिल्ले. आमकां आयकपाक आयलें की फंड्स ना म्हणून. कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें की पयशे पावना. पूण हितून कॉन्ट्रॅक्टराची खूब मिस्टेक आसा. तुवें टेंडर घेतनाच पयलीं पळोवपाचें बाबा प्लॅन तुजे फुडें आसा. अर्द्याचेर तूं सोडून वचपाचें न्ही. आतां पळय तेजी दुर्दशा पळय कशी कितें आहा ती. हांगा अशें तरेन दिसता 6 वर्सां जालीं आमचो पुलीस स्टेशन शिफ्ट केलां. ओके, आतां म्हणल्यार फूल फ्लॅज पुलीस स्टेशन DYSP ऑफिस हांगा येवपाची. पूण त्या कॉन्ट्रॅक्टराक फंड पावना म्हणून तें काम बंद आसा. आनी हांगा पळय दशा पळय कितलीं झाडां बिडां जालीं. अशें तरेन दिसता की 25 वर्सां जालीं हें अशें आहा अशें दिसता. एक्चुअली 5 वर्सां जालीं, 5 ते 6 वर्सां. तर हांव सांगपाक सोदता आमच्या सरकाराक हें पळय कोणाक पळय पडटा हें पयलीं क्लीन करचें. आमच्या म्युनिसिपालिटीक जावं PWDक काय कोणाक पडटा तें, काय होम मिनिस्टराक. हाजेर मातशें आमच्या DYSPनी जाता जाल्यार लेटर करचें सरकाराक की हें कित्याक फाल्यां तांकां हांगाच येवपाक जाय की हें मातशें मेंटेन करचें अशें म्हणून. आनी सांगपाक सोदता आमच्या हॉनरेबल CMाक आनी आमच्या सरकाराक तुमी मेळत त्या कामाक कोट्यांनी पयशे पळय तुमी वेस्ट करतात. आतां फॉर एग्जाम्पल बंदार जावं युनिटी मॉल हांकां तुमी कोट्यांनी पयशे उडयतात. मागीर पब्लीक उठ्ठरी तुमी ते करनात. पयशे गेले ते गेले. पूण हो एक इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट. हें एक पुलीस स्टेशन आमचें. हांगा DYSP ऑफिस येतली. हें गरजेचें. पुलीस स्टेशन म्हणटा तें गरजेचें. आतां लोकांक कितले पयस वचपाक पडटा. लोक हांगा बाडे बसीन देंवन हांगा पावताले पयलीं. कोणा पुलीस पासपोर्टाची व्हेरिफिकेशन येता आनी कितें जाता. लोक हांगा येतात, लोकांनी पयस पडटा. मागता सरकारा कडेन मेळत पळय तुमी पयशे पळय कोट्यांनी मोडटा पळय न्ही. जाता जाल्यार कितले पळय हांगा कमी पडटा पळय ते कॉन्ट्रॅक्टराक दिवन एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करचें. इतलो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा. आनी हें मातशें क्लीन करचें. परत 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 म्हणप म्हणजे हें बरें न्हू की हांवूय बेकार आनी तुमी बेकार म्हण तेचो शब्द जाल्यो. पूण आयज हांव हिंगा येयलें तें हें बिल्डींग बांदची म्हूण येयलें ना. हें पुलीस स्टेशन बांदची म्हूण येयलें ना. कित्याक जायते पाट हांवें सांगलें हें मातशें जाता तितलें बेगीन बांदचें कित्याक मेन रोडार हें पुलीस स्टेशन. आतां पुलीस आहाय ते आहाय भितर गांवां भितर. बसी वयले देंवलो जाल्यार 1 किलोमिटर चलोन वचों जाय. हिंग लोकांक खूब त्रास जाता. पूण हांव येयलो तो आज तें बांदचें बी म्हूण न्हू. तें केन्ना बांदताय तें बांदाय कित्याक आज 6 वर्सां जालें तेका. पूण हें वातावरण पळय हांव हें गांवां मदीं हें पुलीस स्टेशन. गांवां भितर सरतनाच हें पुलीस स्टेशन. पूण हें झाड जंगलां तरी उणी आसतलीं झाडां. पूण हें खूंय पावलें तें चोय. तेजेर कोण पिंपळ जाले कोण आनी कितें जालां सामकें चोवपाना. एटलिस्ट तें बांदपा खबर सोडची. पूण सरकारान हें तरी साफ करचें. चारय सायडीनी साफ करचें. हिंगा आतां आमी येयल्यार आतां 2 जिवाण थिंग धांवले पळय. थिंग जिवाण सोरोप 2 वयला. सोरोप त्या ट्युरिस्टांनी येवन धरून वयला. आनी हिंगा आतां सांगपा म्हणल्यार हिंग जळार कितली आनी झाड कितली. तें बांदलो बिल्डिंगाचेर आज झाड जालें म्हणल्यार पळय तूं आतां पिंपळ खंय जालो तो. पूण देखून हांव सरकाराक एक उलो मारतां जात तितले बेगीन हें बांदचें. कित्याक हेजे फाटल्यान फावंडेशन घायलो ती जावन बिल्डींग जावन पुलीस रावंक लागले. पूण हें कित्याक लागून उरलां ती म्हाका खबर ना. पूण उपकार मागता सरकारा कडेन आनी तसोच आमगे CM प्रमोद सावंता कडेन की हें जात तितले बेगीन बांदता जाल्यार बांदचें. पूण हें साफ तरी करचें. कोणाक लागता तें म्युनिसिपालिटी लागता वो कोण PWD लागता तेणी येवन मातशें पळयचें. हें जंगल आमच्यांनी पळोवपा जायना. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर.